Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. माजी आमदार, माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ज्या इलेक्शनात जसे 2 दिवस उरतात, निवडणुकीत जसे 2 दिवस उरतात, त्या वेळा ह्यांच्याकडे MGPचो लीडर, काँग्रेसचे लीडर, गोवा फॉरवर्डचे लीडर, अपक्ष उमेदवार यांचे सगळ्यांचे बैठकी जातात. आमकां सुद्धा असो प्रश्न पडटा की हे जे निष्ठावंत म्हणून मिरयतात हे सर्व पक्ष निष्ठावंत का देवा भाजपचे निष्ठावंत? निष्ठावंत आसा न्ही, तेंच्यांनी जर पार्टीक सपोर्ट केल्लो जाल्यार हांव कसोच पडचो नसलो. इतली म्हाजी लोकप्रियता आसली संबंध मोर्जे मतदारसंघ. जो आमचो मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री आसा, तो त्या गांवचो नागरीक आणि त्या हितून हरमल गांवांत तेचे येदी व्हडले स्कूल कॉम्प्लेक्स आहा. त्या माध्यमापासून त्यांनी थोड्या लोकांक जॉब दिल्ले आसत किंवा वेगवेगळी कारणां आसूंक शकतात. ताका लागून हांव थंयसर मातसो कमी, कारण ज्या प्रमाणे आमी कॅम्पेनिंग केला त्या प्रमाणे आमी 100% शुअर आसले की आमी सीट जिखता म्हणून. आदल्या 2 दिसांक ह्या लोकांनी नाटकां करून ती सीट आमची उडयली. ते काम करून तो एकच दाखोवंक सोदता की आपणाक तिकीट मेळटली, कारण दोनूय सिटी पडल्या नंतर आपणाक तिकीट हेची जी विधानसभेची 22 इलेक्शन जातलें तेतून आपणाक तिकीट मेळटलें अशें ताका दिसता. हो गोंयचो माजी मुख्यमंत्री हे सिटी त्यांनी म्हणजे नथींग कांय न्हू कशें उडोवंक जाय आसलें, पूण ही सिटी उडयतानाय ताका खूब मेहनत घेवची पडली. नेते आहात दुसऱ्या पक्षातले, तांकां घेवन ही सीट उडोवची पडली.